उठा संघटनेचेर घातिल्ले बंदी उपरांत वाद निर्माण जाला। विरोधकांनी ह्या मुद्द्याचेर मुख्यमंत्र्याक टार्गेट केला। हेच फाटभुंयेर भाजपाच्या सांखळी मतदारसंघ एसटी मोर्चाच्या वांगड्यांनी नाराजी उक्तायल्या। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हे एसटी समाजाक वयर काडपाक वावुरता असो दावो एसटी समाजाच्या फुडाऱ्यांनी शुक्रारा दिवचले घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत केलो। हो जो वाद आसा उठा आनी संघटना हो तेंच्या मदलो वाद आसा तो तेंच्यांनी तेंचो वाद आसा तो ते निभोवपाचो आमी तेचेर काय उलयना पण तेंच्या वादान तेंच्यांनी बेश्टेच आमच्या मुख्यमंत्र्याक आमच्या सरकाराक मदीं हाडलेलें आसा। इन्फ्लुएन्स खंय तरी लायला नाजाल्यार आनी कितें अशें तेंच्यांनी ज्यो गोश्टी उलयल्या त्यो संपूर्ण खोट्यो आसा। आमच्या दोतोरान आमच्या सरकारान आमच्या पक्षान खंयसरूच इंटरफियरन्स जावंक ना। तो तेंचो विशय तेंच्यांनी सोडोवचो। आमच्या दोतोराचे आनी सरकाराचे पक्षाचे बेश्टेच आरोप करचे न्हू। आमचो दोतोर म्हणजे पॉलिटिक्सान येवच्या पयलीं 1998 ते NGO मार्फत काम करताले तेन्ना ते एसटी समाजा खातीरूच न्हू सगळ्या समाजा खातीर ते एक तरणाटे वावुरताले आनी तेज्या वांगडा आमी आसले आनी आमी पळयल्लें तें ते एसटी समाजाची कळवळ तांकां तेन्ना पासून आसा। आमी सदांच दोतोराक आमचे समस्या सांगताले आनी ते आयकून घेताले। जेन्ना दोतोर CM जाले तेन्ना समाजाच्यो इतल्यो तेणी आमच्या एसटी समाजाच्यो जावं आमच्या सुर्लाच्यो समस्या आयकून घेवन झटापट सोडोवपाचो यत्न केलो आनी त्यो सोडयल्यो। समस्या म्हटलें कितें आमच्या गांवांत थोड्यो लायटी नासल्यो, स्ट्रीट लायटी नासल्यो। ती भायली एरियाचेर आमकां जेन्ना रोड नासलो ते दोतोराचे दोतोराच्या मार्गदर्शना खाली आमकां रोड मेळ्ळा। आतां आमकां सगळें बेनिफीट मेळ्ळा आनी पुरे फायदो आमचे प्रत्येक आमच्या एसटी समाजाक मेळ्ळा आनी आमचे फुल्ली एसटी बांधव ते 80% आमच्या म्हाज्या हितून वाड्यार आसा ते 80% लोक सगळे एसटी समाजाचे लोक आसा ते वेळोवेळी दोतोराच्या सहकार्याक आसता। दोतोराचो प्रामाणीक प्रमाणांनी मतदान करता आनी आमची BJP पार्टी आसा ती आसा ते BJP पार्टी सगळे आमी सहकार्य करता। आमी जेन्ना शायणवानसून आमी BJP पार्टीक जोडला तो आज पर्यंत आमी BJP पार्टी सगळे हातभार लावन आमी एसटी बांधव आज ते सगळे आमी दोतोराक हेल्प करता। गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।